गणपतीचीच माती काढून गणपतीक लायली अशी म्हण चालीक आसा। मातयेचो प्रश्न परत एकदा चर्चेक आयला। गणपतीक नवी माती मेळना, मुर्तीकारांनी खंत उक्तायल्या। गोंयांत भोवतेक शेतकार मुर्ती करपाचें काम करतात। तांच्या आंगात सृजनशीलताय ठसठसून भरिल्ली आसता। गणपतीक मोव माती जाय पडटा, तिवूय शेकरो विरयत। पूण हालीं शारीकरण जावं वा हेर कारणांक लागून म्हणात प्युअर चिकण माती मेळप कुस्तार जाला। ही परिस्थिती अशीच उरली जाल्यार गणेश मुर्तींचेर ताचो परिणाम जावं येता। आयकात मुर्तीकार महादेव वेंगुर्लेकाराक। आणि प्रत्येक जण कितें करता, आपल्या वैयक्तीक फायद्याक लागून शेतांची चिकण माती काडटा पळय थंय रिजेक्शन हाडून भरता आनी त्या कारणान आदली माती पाड जाली। आतां आमचे रामगांव बोर्ड्याची शेत आहा न्हू मदलें, त्या भागात कित्येक वर्सां म्हणजे आमच्या बालपणा पासून आमी माती हाडपी तशें। पण आतां थंय परिस्थिती अशी जाल्या की खोणकुलां काडलीं आनी जेसीबी वापर जाता न्हू। आतां जेसीबीन काडल्या कारणान ते सगळे मिक्स जाता आनी ते मातयेक आतां हें चड मेळटा, शेकरे। आनी आदले हें ना, मातयेक हें ना, कितें म्हणटा तें बरी क्वॉलिटी ना म्हणून तें फुटाळे बी वयता न्हू, सुकले चड सुकल्या उपरांत तेका हें जाता आनी काम करपाकूय टायम वयता। ते बारीक बारीक अशे फातर काडचे पडटा। लोक म्हणटात संवसारांत ह्या फुडें उदकाचो उणाव निर्माण जातलो। उदकाक लागून झुजाय जावं येतात। पूण हांगा मुर्तीकारांनी वेगळोच हुस्को उक्तायला। ते म्हणटात मातयेची जतनाय घेतली ना जाल्यार भविश्यांत माती मेळप कुस्तार जावं येता। नाही, आता गोंयान म्हणटा की बिचोलची माती सगळ्यात बरी आनी ह्या फुडें तुमकां अशी मेळटली काय मेळची ना? मेळची ना, कित्याक सांग, भोवतेक शेतांचे काडले काय कुणगे खाली केले काय ना, थंय भायल्यान रिजेक्शन हाडून भरता। आनी ह्या वर्सा तर हांवें म्हाज्या प्रत्यक्ष नजरेन पळयलां की डेब्री जी घराची बिल्डींगचे मटेरियल आसता पडलेले ते व्हरोन प्रत्यक्ष भितर भरलेले पळयलां हांवें। म्हणजे फुडें फुडें हेजें प्रमाण कमी जातलें? हय, फुडें फुडें कमी, म्हणजे ती हें जालें न्हू, कितें म्हणटा ती, हय पिड्यार जाली ती माती। गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार।